भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां ह्या संवसारांत कित्याक म्हणून हाडल्या ताचो मोग अणभवच्याक. देव आमचो मोग करता म्हणजे तो आमचो परमोस करता. तो आमचो परमोस करता जाल्यार तो आमकां सगळें दिता. सुकण्यांक, जानवरांक, नुस्त्यांक पळयात, देव सगळें तांकां दिता. आनी देव तांकां आमचे पासतूय दिवन आमकां दादोशी करता. पूण आमी एकामेका बरोबर जियेतना कसलो म्हणून मोग आमी एकामेका मदें सोदता आनी दिता. खूब पाटी आमचो मोग फकत कुडीच्या पावण्यारूच आसता, थिंचरूच दादोसकाय आमकां मेळच्याक. आनी थिंचो ती दादोसकाय आमकां केन्नाच मेळना. आमी ताका लागून खूब ओटफूट जाता. पूण आमकां तोच मोग न्हय, खरेपणी दुसऱ्यांनी म्हजो परामोस केलेलो आनी हांवें दुसऱ्यांचो परामोस केल्लो असलो मोग आमकां जाय. लैंगीकूच न्हय, पूण असल्या मोगांत आमकां बरें दिसता. म्हणटच असलो मोग दिवंक जाय जाल्यार आमी आमकां विसरोंक जाय आनी दुसऱ्यांक आमची म्हणून ताचो मोग आमी करूंक जाय. पूण हें घडचें ना. ताका लागून देवा बापान आमकां आपल्या पुताक धाडलो. आनी जशे भाशेन बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो मोगान जियेतात, तांचे मदें भेदभाव ना, तांचे मदें सगळें एकपणी आसा, सहभागिलेपण आनी एकचार तांचे मदें आसा. ते भाशेन आमचे मदें घडोवन येवच्याक जेजू ह्या संवसारांत येवन आमचे गतीन ताणें आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय पळय तो. पूण हो मोग दिवच्याक तो सदांच मागण्यांत आसतालो. रातचो आनी सकाळचो रातभर हे भाशेन आपल्या बापाय सोबे हो मोग तो अणभवतालो आनी ताचे सारको तो जातालो. आनी दिसाचो तो म्हणटालो, हांव न्हय, बाप म्हजेशें उलयता आनी कोत्ता. आनी तितलेंच न्हय, ताणें आपलें जिवीत आमचे पासत वारयल्लें आसा. कित्याक हो मोग आमकां मेळ्ळो ना तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पिडापीड दिवंक लागता. आनी हे भाशेन पातोक आमकां देवा सरशिलीं वता, तो मोग आमकां देवाचो अणभवंक दिना आनी वयर आमकां वायटूय करूंक लागता. आनी हें वायटपण मागीर आमकां भोगचें पडटा. आनी हें आमी भोगलेलें आसा. तर आयची वाचपां आमकां तें सांगता, कोणें दिलां आमकां? देवान सगळें दिलेलें आसा. तर आमचें बरें उतर, बऱ्यो कन्यो, व्हडल्यो न्हय, पूण ज्यो आमचे कडेन जाता पळय त्यो एकामेकाक आमी दाखोवंक जाय. त्यो दाखयत तर मागीर तो आमकां आनिकूय दितलो. एका कोपान उदक तर आसत, ओ दूद आसत, ओ च्या आसत, कॉफी आसत, तें तशेंच दवरूंक जायना. तें आमी रिकामें करूंक जाय, तातूंतलें आमी काडूंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान आनीक वचूंक जाता. हेच भाशेन जितली आमी उदारपणान दिवंक लागता, देव आमकां आनिकूय दिवंक लागता. आनी हें आमी पळयलां की देव आमकां उणें कांय करना, दीत रावता. आतां एक तर काबार जालें, दुसरे वतीन तो दिवंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत पयल्या वाचपांत सांगलां ते प्रमाणें अदीक आनी अदीक देवाच्या एकवटान जिवंक आमकां आनंद आनी शांती आनी संतोश मेळटा. दुसऱ्या वाचपांत ताणें सांगलां, हें करच्याक आमी आमकां विसरोंक जाय आनी ताचो मोग करूंक जाय. ताच्या मोगांत आमी रावंक जाय. तेन्नाच की आमच्यान ताणें दिलां पळय त्या प्रमाणें आमी दिवंक लागतलें. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जावंक लागतलें, गोठाय आमकां मेवतली. लॉरेन्साच्या जिवितांत तशेंच घडलें. ताचो जल्म 31 डिसेंबराचेर जालोलो, 225 वर्सां. तो परम सेवक आसलोलो. पाप साहेब सिक्स्टस दुसरो ताका आनी ताचे बरोबर ते परम सेवक आसलेले पळय 7 जाण आसलेले.
तातूंतले चौगांक धरले आनी ताका धरलो आनी वेलेरियन म्हणटा पळय ताणें असो हुकूम काडलेलो की क्रिस्तांवांक मारून उडोवंक जाय आनी तांची सगळी कितें मोलमत्ता आसा ती हाडून बादशाहाक दिवंक जाय, तो ती वापरतलो. म्हणून हांकां बाब साहेबाक धरलो आनी दुसऱ्यांक धरले आनी तांकां मारून उडयले. मारूंक वेता आसतना लॉरेन्साक अशी दूख लागली. तो म्हणूंक लागलो हांवें तुमचे बरोबर आसलेलो जाल्यार बरें जातलें आहलें. बाब साहेबान ताका सांगलें 3 दिसांनी तुकाय तशेंच घडटलें. म्हणटूच 3 दिसांनी ताका आपयलो. ताकाय हें बाग मेळोंक लागलें आनी कितें म्हणूंक लागलें, सगळी पळय तुजे कडेन मोलमत्ता आसा ती दी, कित्याक ताचे कडेन इगोर्जेचो सगळो दुडू आनी वस्तू आसलेल्यो. ताणें कितें केलें, तो म्हणूंक लागलो म्हाका आनीक 3 दीस दियात, हांव हाडना सगळें तुमचेशी. सगळें पळय गरिबांक वांटून दिलें ताणें आनी तांचे कडेन कितें आसलेलें तितलें विकून गरिबांक दिलें. सगळीं पळय गरीब आसलीं न्ही तितल्यांकूय. आनी त्या 3ऱ्या दिसा तांकां सगळ्या जाणांक घेवन तो थिजर आयलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तो प्रिफेक्ट म्हणजे तो प्रिफेक्ट रोमाचो आसलेलो, ताका सांगलें हीच आमची मोलमत्ता आसा. ताका इतलो राग आयलो, ताणें अशें सांगलें ताका भाजून आतां मारूंक उडयात. भाजून एक व्हडली खायल हाडली आनी सकयल उजो घातलो आनी ताका ताचेर नागडो करून दवरलो. एके सायडीन बरोच तोरात जाल्या उपरांत ताणें तांकां सांगलें आतां एक सायड तयार जाल्ली आसा ती खात तुमी, दुसरे सायडीन आतां म्हाका करात. हे भाशेन तांकां सांगलें आनी ताका हे भाशेन मारून उडयलो. भयणीनान भावनो, ही गोठाय ताका त्या वेळार जेजू सगळें मेळ्ळी आनी ताणें आपल्या पासत न्हय, सगळ्या हे जे पळय पिडापीड दिताले तांचेच पासत ताणें ओपून दिलें. हे भाशेन ताणें खरेपणी सगळ्या जाणांक एक बरो नमुनो कसो दवरलो आनी पयली इगोर्ज मातयेच्या लोकांक खूब ताचे जिविताची प्रेरणा मेळटाली आनी तेच भाशेन तीं जिवंक आवडटालीं. आतां आमच्या काळारूय खूब नाका जाल्लें चलता. हें पातकी जिवीत, हें पातकी जिवीत आमच्याय जिवितान म्हणना हितून प्रवेश करता. आमी बरें करचें आसतना वायट करता. पूण थोडीं जाणां आसात तीं एके वतीन घोडेक आमी सारकें करिना जायत, पूण दुसरे वतीन तरी कोत्ता. पूण सगळेच वतीन जावच्याक आमी जेजूच्या एकवटांत रावंक जाय. तर आमी मिसाक येता तेन्ना, मागण्यांत आसता तेन्ना जेजूच्या एकवटांत रावता. तर ह्या वेळार आमी तेच भाशेन रावया. जेजूक चिटकोन रावच्याक प्रत्येक सुस्कारांत ताका आमी भितर घेता, ताचें सगळें आमचें सगळें दवरया. हे परी ताच्या एकवटान आमी जिवया. सगळीं जाणां आत अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करून पाट स्ट्रेट दवरया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. आमचें जें चिंतप आसा आनी आमचे येवजण ज्यो आसा त्यो सगल्यो जेजूच्या ताब्यांत करया. आमचें इंतेसांव कितें आसा, हें भितरलें जिवीत जें आमचें जिवीत कंट्रोल करता, कूड मन आनी आत्मो, तें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी भितरल्यान सान अदीकान अदीक जेजूच्या एकवटांत रावन ताचें जिवीत, ताची चिंतना, ताची जाणवाय आमी पत्करया. आनी आमची उतरां कोन्यो चाल सोयी पोरमणे न्हय, पूण जेजूच्या एकवटान आमकां मरोन ताका जिवंत रावन ताणेन आमचें सगळें करचें म्हणून आमी हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत सारया.